एक दोन सोडली जाल्यार आमी मॅक्झिमम लीड आसतली. दॅट वील एट अनदर 2%. सो 84%च्या वयर सहज वतले आमचे इलेक्शन वतले. सो म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा आमचे BJP अरावंड 16,000 गावतली. We can see the difference in the percentage of voting. ते आसतना 74% आमी लोकांक भायर काडपाक मॅनेज करपाक पावले आनी फाटले 25 वर्सां म्हापशा श्रीपत भाऊ निवडून येता आमच्या म्हापशा भितर आमकां बरे भशेन आमी ताका लीड दिता. Constituency has witnessed a historic 75%, I think. We are hoping and very much positive to get maximum votes for Narendraji Modi, that is Bharatiya Janata Party in Kalangot constituency. 8,000 वयर लीड गावतली, जेणे करून हायेस्ट मार्जीन केन्नाच तेवीन गावूंक ना. ही मार्जिनायज गावतली. जे तरेन ऑर्गनायजेशनां जे तरेन काम करतात, जे तरेन लोकां पर्यंत वचपाचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहा तेन्ना खरोखरच तो संकल्पना आहा. जे पर्संटेज ऑफ वोटींग जाल्लें आसा 83.5% जे वोटींग गोंयांत जाल्लें आसा ही विक्रमी रेट जाल्लें आसा 83.5%. हितूनसून 90% वोटींग हे भारतीय जनता पार्टीक म्हणजे आमच्या श्रीपाद भाऊ पडटले अशी आमकां खात्री आहा. 75% एबाव आयज आमकां पेडण्यान वोटींग जाल्लें आसा. जे पेडण्यान आमी काम करून दाखयल्लें, जे पार्टीचे हितून सगल्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा, जो आमचो CM, आमचो डायनॅमीक CM तेणी, तसोच आमचो तनावडे सर, तशेंच बाकीचे मिनिस्टर आणि फॉर द पार्टी. आणि दिस इज ऑल वर्क वी हॅव डन फॉर श्रीपाद भाऊ हू इज आर नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट अँड फॉर भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे मोदीजी खातीर.